ब्रिंडिसी लागीं कपर्टिनोंत एका वाणोकरच्या दुबळ्या कुटुंबांत जल्मल्लो. जोसेफ देसा 8 वर्सांची प्रायर थावनूच अत्यानंद दर्शनां देखूंक लागलो. देखून ताच्या इस्कोलाच्या सांगात्यांनी ताका उक्त्या तोंडाचो म्हूण आपोवंक धरले. थोडो काळ समगाराची व्याप्त केल्या उपरांत 17 वर्सांचेर पयले फ्रांसिस्कन आनी उपरांत कापुचिनाच्या मेळाक उमेदवार जावंक फुडें सरलो. पूण शिकपांत तो फाटीं आसले वरवीं आनी ताच्या दर्शनाक लागून तो कसल्याय कामाक अयोग्य देखून ताका त्या मेळांनी रीग मेळ्ळी ना. अखेरीक ला ग्रोटेल्ला म्हणले कडेन फ्रांसिस्कन कोवेंतान ताका घेतलो. हांगासर ताची आदर्श प्राचिताची जिणी खालतेपण आनी विधेयपण पळोवन ताका 1625 क्लेरीक जावच्याक स्विकार केलो. 1628 ताका याजकी दिक्षा लाभली. सांजुजे थंय प्रवाद करचे गूण करचे देणे आसून पातकांची मुखामळां ताका काळी दिसताली. ताची थंय वाऱ्यार सोंपेवन रावची विशेश सकत आसली. ह्या वरवीं तो इगर्जेच्या मुखल्या दारवाट्या थावन आल्तर पर्यंत जम्या वयल्यान वेतालो वा वलीव फांट्याक कांयच बळ घालिनासता अर्दे वर ध्यान करून रावतलो. असली सैंबावती घडिता ताच्या कोवेंताक गरजे भायलो प्रसार दिताली. देखून पापा इनोसेंत 10व्यान ताका कापुचिना संगी निवृत्त जावंक आदेश दिलो. 35 वर्सां म्हणसर ताका गायन पंगडाक मेळूंक जेवणा सालांत जेवंक पुरशावाक मेळूंक वा इगर्जींत मीस भेटोवंक परवानगी नातली. 1657 कशेय पापा अलेक्झांडर 7व्यान ताका ओसिमोच्या कोवेंताक येवंक परवानगी दिली. सदांच सुडसुडीत आसो तो सगळोच आत्मीक उर्बेन भरलेलो आनी कठीण प्राचिताचो करण्यो आदरतलो. 1663 सप्टेंबर 18 देवाचो सादो व्यक्ती जावन मरण पावलो. 1753 पापा बेनेडिक्ट 15व्यान ताका भाग्यवंत म्हूण पाजरलो. 1767 जुलय 16 पापा क्लेमेंत 13व्यान ताका सांत म्हूण परगटलो. तो वाऱ्यार उपेतालो देखून खरेंच ताका कुशलायेनच विमान चलयतल्यांचो पात्रोण म्हूण मानतात.